मंगलम. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्यामं रवीन्द्रमित दीधिति कांतियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजितं स्मरतोरुगीर्भिः. श्रीमद्धनुमद्भीमा मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. सारस्वत लोकांनी एकमेकांत संबंध वाढवूक जाय म्हळ्यार ताजेन आपल्यापणाची आपल्या संस्कृतींतून आपुलकीपण वाढत रावूक शक्यता आसता. म्हळ्यार कची आमगेलो सारस्वत समूह सारस्वत समाज खंय खंय वचून पाविल जातकीर थंय थंय तांणी देव मंदिरां मठ मंदिरां उभारून घेतिल्लीं जाताच. अशांत लोचेक मंगलापुरा ह्या गांवांतूय पर्तगाळीच्या मठाच्या शाखाही बहु वर्षां पासूनही हांगा विराजीत जाल्ले आसा. मंदिरान रूप पंचपर्व म्हणटात ही चलयता येयलीं आसाच. चातुर्मास व्रताचरणेकही 1 वर्षाचो एक काल संदर्भ एक बऱ्यांतलो घडून आयिल्लो जाल्ला. चातुर्मास समितीच्या ही सर्व सभासदांनीही हो एक पेक्युलियर म्हळ्यार म्हणजे एक विलक्षण एक शोभा वैभव ह्या उत्सवांत येवचो म्हळ्यार साठीही सामाजिक उन्नतीक कारणीभूत जावंक तसले अनेक संदर्भ येवजत आठवड्यांतले सर्वही दिवस भरून गच्च बसतसले कार्यक्रमाक दवरिले जातात. आयच्या दिवसाकही भजन संध्या म्हळ्यार म्हणजे नागराज खिणी तागेल्या परिवारान एक कार्यक्रम आयोजीत केलो जाता. ताकाही भरपूर वेळ मेळका. स्वाम्यालोही आशिर्वचनाचोही वेळ नित्याचो एक अर्ध तास पयलें शेड्युला लावन दवरिल्लो आसा. तरी अनेक संत लोकांनी शास्त्राधारान अनुभवजन्य ज्ञानाच्या म्हळ्यार अनुभविक ज्ञानाच्या आधारान संतवाणी मस्त सांगून दवरिल्ले आसात. अर्थ सांगून आमी आमचें आशिर्वचनपर भाशणही संपोवका अशी ठरयिल्लें जाता. रामनाम नुडी नुडी हें भजन एक प्रसिद्ध आसा. कामक्रोधಗಳ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ದುರ್ಜನರ ಸಂಗವ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ हें भजन हांगा कोणा येवच्या पुरो नाजाल्यार अभ्यास करा. हरिभजनेಯಲ್ಲಿ मन इडो इडो ನಮ್ಮ पुरंदर विठ्ठलನ ಸೇರೋ म्हळ्यार तागेल विठ्ठलाल भक्ती करा म्हळ्यार म्हणजे पुरंदरदासूय सांगता. भूवैकुंठ कर्नाटकाचो देव खंय तो कर्नाटकू म्हणटात ताका आसो तो महाराष्ट्रांत. तोही देव कितें सांगता आमकां तागेले उजवे हात पळयात तुमी. आमी हांगा मोमेंटो एक करून दवरला मस्त सेवादारांक तो एक मोमेंटो दिवका म्हूण बरो चंदस विठ्ठल पळयल्यार तांची एक भंगी देवाली आमकां एक अर्थ जाणयता. समजायता कितें दाखयता तो दोनी हातात तो. 2 हात जाल्यार ही उजो हात पांया कडेन केंद्रीत करून समजायता. जो मनुष्य अंतरंगांत आपणाली चरणाची भक्ती करणार जातकी ताका संवसारा भंय उरना खंय. कितलो मधुर अर्थ. उजो हात विठ्ठलो आपणाल पांया कडेन केंद्रीत करून दाखयता. ज्या मनशान आपणाल चरणाची भक्ती करणारी आसतकी करतल जातकी ताका संवसारा भंय उरना खंय. अशें विठ्ठलाल विशयांत मस्त अभंग आसाचे. पुरंदरदासांनी 4000 अभंग बरयलेंचे म्हूण ख्याती आसा. प्रत्येकांतूय म्हळ्यार रसाळ वाणी ती अर्थपूर्ण गीत
संस्काराचे प्रतीक म्हणून घेता. अशा तरेच्या गीतांच्या संस्काराची सध्या समाजाक गरज आसा. रामनाम म्हणून का खंय तशेंच हरिनाम जिव्हेयोळी रबेक. अशें म्हळें म्हणजे भजन चांगलें म्हणटात. श्रीहरी म्हण का सर्व पुराण सांगून दवरतात हरिस्मरण जावका म्हण. इतर सर्व नामांकीन हरिस्मरण आनीकही गौरवार्थ म्हळ्यार पुण्यदायक अशें म्हळें समजायन आसा. त्याच तरेन दासवाणी आमगेल्या हृदयाक म्हळ्यार नाटवंते. दासर दासा कर्नाटक संगीता पितामह म्हूण श्री पुरंदरदासाक पावत खंय गौरव. तागेलें तत्व केदनाही सदा सर्व कालांतू हे संगीत एक साधनेचे मार्ग. गानप्रिय सामगानप्रिय नादप्रिय अशें म्हणून सप्ताह वेळार पळयात श्रावण म्हयन्यांत गांवोगावी सप्ताह आसा. आयच्या दिवसाक उडपी वेंकटरमण देवस्थानां भजन एक आहा खंय एक दिवसाचे. आतां फाय श्रावणांत 7 दिवस चलयतात ते. वालकेश्वर मठांत ही मुंबईकारांकय 7 दिवसां सप्ताह आयकुच्या येता. कासर कोडू खंय होन्नावर लागीं थंय बी म्हाल्याल एक मठ आसा. तांणी बी 7 दिवसां सप्ताह 135ನೇ ವರ್ಷ ಆಶಾಪುರ್ತೆ ಅಥವಾ एक 5 ವರ್ಷ चड 132ನೇ ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜಂತೂ ಪ್ರಾಚೀನತಮ ಈ 7 ದಿನಗಳ ಸಪ್ತಾಹದ ವೈಭವ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರಾಜ ಕಾಸರಗೋಡು गांव ಅಂತ ते श्रावण पंचमी तुकून चलता न्ही. हांगा ह्याही कासरगोड आसा मार्गशीर्शांत जाता. कुंदापूर आसा मार्गशीर्शांत जाता. स्वाम्याल जन्मस्थळ म्हाल्या मठो थंय बी श्रावणांत सप्ताह जाता 7 दिवस पर्यंत. म्हळ्यार 24 तास 2 तासाक पाळी म्हळ्यार मस्त आयास जावच्या नजा. शारिरीक ಶ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು. ತಾಳು वाजूचे आसा तबली वाजू का पियाना पेटवाच का वय बा. परंतु लोकांक भजन म्हणूची कला भजन म्हणलेलें देवाल नामस्मरणान मोक्षा कಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸುಗಮ ಮಾರ್ಗ ಭಜನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಸರ್. ಹರಿ ನಾಮವ ಸ್ಮರಿಸಿ ಮಳೆ म्हणजे जाती मत पंथाकही म्हळ्यार तंगतंगेल्या रिती रिवाजानं म्हणटात. आमगे गोंयांत घरांत भजन चलता. म्हळ्यार बहुभाषीक लोक ते मराठी उलोवणारेय भजन म्हणटात. आनीक सर्व जाती समूह भजनेची एक वेळ संध्याकाळी त्रिसंध्याकाळांतू चलत रावीन जाऊ का म्हळ्याक म्हालगड्यान अशी ठरयलां. आमच्या गांवांतूय हांगाय मंगळुरांतूय त्रिसंध्याकाळाचेर चेडवांक हात पाय वसून देवा मुखार बसका रावन पांडव प्रताप वय बा चेडवांनी प्रतापी जावका म्हळ्याक प्रताप म्हळ्यार मस्ती करच्याक न्हय बा. तशेंच मारुती प्रताप ओवी बद्ध मराठी वाङ्मय चेडवां बौद्ध तशी सांगचे. तदनंतर संस्कृत सुभाषित म्हळ्यार म्हणजे अर्थदायक सुभाषिताचोही अर्थ कोण सांगतसलो वेळ आमगेल म्हालगड लोक करता आशिल्ले. इत्याक त्रिसंध्याकाळाचेर अस्तु देवता तांगेल भ्रमंती आसता खंय आकाशांत. फक्त तांणी अस्तु 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 म्हूण का हें कोणाक खबर आसल्यार आनी एक दिवसा सभेंत काडा हांव वय आमी आयकलेची म्हूण. स्वाम्यान सांगिल्ली प्रथम कथी मंगळूरकारां मात्र मग जगार सांगून आयले आमी. अस्तु देवता गण आकाशांत भोंवता खंय तांगे भ्रमंती उरता. आनी अर्थ आसा नंतर ते आतां न्हय म्हळ्यार काळोख जावका त्रिसंध्याकाळ
ज्या घरांत तूं देवान स्मरण चलता, ज्या घरांत तूं शुभचिंतन चलता, त्या घराचेर तांणी हात होगवागा अंतरिक्षांत. म्हळ्यार पयलें मुख्य कोळग म्हणटात म्हळ्यार मने मेलना मेन पकासो प्रकाश आड्डाक पकाश म्हणटा दिसता. आं कोळखांब म्हणलें कसं ते कोळखांब म्हळ्यार अर्थ कितें जाता, एकू खांब्याचेर चारी बाजून डावन टेक माड घेवन मारी 1+1 सान माळी शेदावत तशें एकू खांबो. तोच खांबो वास्तुपुरुश म्हणटात. गोंय आसा जुनी घरांत वास्तुपुरुश म्हणून वचून घेवत तशें चतुर्दशीक अमावास्ये दिवसाक वास्तुपुरुषाल संप्रीतेसाठी घरचे यजमान आनी एक पान वडका. म्हळ्यार आमगेले ती चाली हांगा ना गोंयांत आसा. म्हळ्यार गोंयांत चाली एक सांगलें कोळखांबो म्हणटात ताका. म्हळ्यार मेन आड्डे आड्डे न्ही ताजे माने हो सरी कन्नड उद्यावर सोलापूर पंचांगांत ताका शब्द आसा. त्या म्हळ्यार आ मार्ग ताजेरी सम अंतराचेर सम अंतरिक्षार तांगेली अस्तुदेवता भ्रमंती दायत आसतना तांणी अस्तू अस्तू म्हणटना आमी जर घरा मदीं बशिल्ले घरांत बशिल्ल्या लोकांनी शुभचिंतन केलें जर जाल्ल्यार तेंच अस्तू जाता काय. जर दुसऱ्यान वायट चिंतन करताच अथवा नाक्कशिलें न्हय. आतां टी व्ही वगैरे येवन बसले हांव टी व्ही फास करत आमी टी व्ही पळयली ना पळोवचे ना आमी फुरसत ना आमकां सोम्याक. तुमी 5:30 म्हळ्यार जायत 5:30 येवन बसले आमी आरामसे म्हणटना अस्तुदेवता भ्रमंती वेळार तांणी अस्तू म्हणटना ज्या घराचेर अस्तू म्हूण शब्द जर पावलो म्हूण जर जाल्यार त्या घराक मंगल जाता. जर घरांत तूं जर अमंगलच चिंतन करत बशिल्ल्यास म्हूण जाल्यार तसले तरेक घडवणूक पदे पदे त्या घराक येत रावता. त्यासाठीची चेडण बाळांक हे हातपाय धुवसून श्रीराम जय जय राम तारक मंत्र म्हणटाच हो. तशींच हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे रामकृष्णाने स्मरण करच्यान तुवें चेडवांक लागो का. हां आमी एक म्हाळसा नारायणी देवळांत पळयलें. हां इंडस्ट्री मिनिस्टर आयला आमगेलो मोठा शिश्य तो आमकां व्हड कांय न्ही स्वाम्याक. पयर तागेलो चेल्लो डायसर आशिल्लो हांगा तो मडगांव मोठा प्रेसिडेंट आमकां. तसली घरांदाजपणाक स्वाम्यान एक गौरव स्थान दिवन त्या सामाजीक अवनत्याक फावचे तसन काम करून घेतिल्ले वेल्यान आमी कोण सारस्वत बुद्धीजीवी हे हुशारच आहे म्हणून दाखोवसाठी ही स्वाम्यान प्लॅटफॉर्म आमी खंय तरी असल्या लोकांची बसकारान चलयशितात. सांगता कितें ಸಾರವಂತರಾಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. असलोकाल्या समागमान एक धरारो समाजाचो उंचावून बसता. स्वाम्यान पाविल वेळारी खंय पाव मडगांव तो एक नायक शंखवाळकर कुटुंब तांतूल तो मूल पुरुष स्वाम्यान स्वागतेसाठी स्वाम्यान पावचे 5 मिनट पयलीं ते घरा कडेन उरो सामाजीक सभेंत उरो स्वाम्याल मठां उरो शांतिरी कामाक्षी देवळांत उरो ते ग्रस्त पयलीं येवन बसतात. नाही तांकां पळयल्यार आमकां एक समाधान संतोष. स्वामी आमकां पळयताची स्वामी म्हणून तांकां एक संतोष. अशें परस्पर सद्भावना जागृत जावच्याक अनेक संदर्भ कुलदेवळांत घडतात. तुमगेल्या म्हाळसा नारायणी देवळांत सांजे बरोबर 6 घंट्याक देव दोनी देव एक एक पटी भायर सरतात. नाजाल्यार नारायणी उत्सवा भायर सरीत उरता. मृदंग घेवन ताळा लयाचेर भजन म्हणचे आसता. मृदंग 3 मृदंग उरतात, 4 मृदंग उरतात. म्हणजे एक तालार वाजूच तरेचे अभ्यास बल तांणी आस करून घेतली आसा. चीफ आमगेल्या इंडस्ट्री मिनिस्टराल्या हांडीर म्हळ्यार खांद्यार तागेलो नात तसो. हां वयान 3 वर्साचो. हे मृदंग वाचूचें ताळ वाचून तोय हाता तळपेटीता घे म्हळ्यार कितें
भजन म्हणता लोक आपण काही कसल्या कमी जावच्या नजा आज्यान धरला आज्यान धरी नसल्यार इथं का आज पडे ना बा आपणे गोत्तसा आज्या मोग नाव नातवाला दोरनो तरी नातवाक संतोष आज्याला म्हळ्यार हांडेरी आज्याला खांद्यार म्हळ्यार कशें म्हणटा अशें धरला तळ हातार तो हाता तळपेटिता म्हळ्यार कारण कितें चेडवांचेर बी हो एक सुसंस्कार दावच्याक फावता म्हणटना सारस्वत लोकांक एक भजने नाद आमगेले कुलदेवळानही लागील आसा देव जर उत्सवा भायर सरलो मंगलाष्टक म्हण का 8 अष्टक आसात राजराजेश्वरी राजराजेश्वर फलिमार मठाच्या आमकां आश्रम दिक्षा दिलेल्या गुरू ताणें अष्टक बरोवन दवरलो बरें सुंदर आसता ग्रहप्रवेशा वेळार म्हणचें आसा उपनयना मांडवा म्हणचें आसा विवाह मंगल कार्यांत म्हणचें आसा सर्व शुभ कार्याकही यस्य श्री म्हणजे लक्ष्मी देवीन आरंभ करून 250ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವತಾ ಗಣಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಚೆನ್ನಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ती अष्टक रूपान बसकारा इल्वयल्यान आयकतनाची वय ತಂಗೆಲೆ ಆಶಿಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುದ ಕೊಡುವಂತಾಗತ್ತೆ ಮನಗಳಿಗೂ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗುವಂಥ ಈ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೋದು सांगच्याक रामनाथी देवस्थान मंगलाष्टकाचे कागद दिसतात कोणाक रामनाथी देव आसा देव भायर सरतना आमी वर्सा 4-5 फावटी पावतात ते स्वाम्यालो देव जाले गोंयांत स्वाम्याक भोंवच्याक कांय कसरो अडचण ना मात्र शेड्यूल 7 घंट्याकच मंगळूर येतना 7 करून घेतले आमी थंय 7 स्वामी पावता म्हळ्यार 2 मिनट पयलें रुमांतल्यान पुरा भायर सरून आयले न्ही स्वाम्या पळोव 4 तास पयलीं येवन बसतात चौकार मंगलाष्टक म्हणून एक पद्धती थंय 8 कडे पेणे म्हणटात 8 कडे देवाक राबोवन एक मंगलाष्टक म्हण का आरती जावका मंगलाष्टक म्हण का आरती जावका मंगलाष्टक जावका 8वे मंगलाष्टक म्हूण देव भितर वचून बसता कडेर एक पद्दतीन तांगेल्या पुरयता आनी अर्चक वृंदांनी आरती करची आसा सामुहीक प्रार्थनाही करतात सांगतना मनुष्य जीवन रूपीत करून घेवचे साठीची असले तरेचे म्हळ्यार भजन संध्या तोही आमगेलो नागराज किणी ताणें एक 5-6 फावटी नॉर्थ केंद्रांत हें घडयिल्लें आसा आमगे येवं जाता हांगाही आमगेलो अर्चक रामकृष्ण भट तागेलो आजी वय स्पॉन्सर खंय तो आज वरेत जावन येवन बसला भट मामो हा वय साहेबा वरेत जाला म्हणल्यार एक संध्याकाळ हो एक भजने रूपान हरिनाम स्मರಣೆ ಹರಿಯ ನೆನೆಯಿರೋ नालिगे इद्दाग हय बरें भजन तें आमगेलो तो निनादाचो गोंगोळेचो बरेंच भजन म्हणणार असतो एक दिवसा तागेलो कार्यक्रमांक दवरेत कित्याक तुमी वेळो संध्याकाळी ह्या तरेच्या चिंतनेतून असं घडोवका म्हळेल साडी संद भजन म्हणतो अशी भजने तालीम म्हळ्यार कितें म्हणटाची ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹರಿ ನಾಮಗಾನ ಸಂಸಾರದ ಭಾರವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಸಂತರು ಹಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ 5 ದಿವಸ ಸಭೆಂತೂ बेगीन ताका अवकाश मेळो म्हळ्यासाठी स्वाम्याला आशिर्वचनाच्यो वेळो अशें केन्ना केन्ना घडत उरता 5 दिवसाच्या ह्या वेळारी स्वाम्याली ह्या उपस्थितींत ताणें 1-2 भजन म्हणचें आसा ताचे नंतर आमगे क्रमप्राप्त म्हळ्यार समय प्रज्ञा स्वाम्यान 7 गंट्याक पाठा चिंतनेक बसस म्हणटना मानवನ विकासದ ಸಾಧನ म्हळ्यार भजन संगीत मनुष्यनिಗೂ विरंगुळ म्हणटात मस्त तरे चिंतीत भ्रांतीयुक्त जगांत भ्रांतीयुक्त म्हळ्यार आपल्या मनाचेच गोंधळ आपल्या मस्त तरेच्या कठिणाई प्रसंग येवन दाखेतशे भीत उरता असले तरेच्या विरंगुळा म्हणटा ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅವಕಾಶ
ಗುರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಊರಿ ನಿಂತಿದೆ. 5 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಚಿಂತನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಹಿ ಆಮೇಲೆ ಕಿಣ್ಯಾಕ ತಗಿಲ ಪರಿವಾರಕ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. सगळ्यांक ही सन्मंगल दवो देव बरें घडोवो अशी देवचरणी आमी प्रार्थना करीत आमगेलो आशिर्वाद पर भाशणाचे मी समारोप घडयता.